आता एक धक्कोदायक बातमी आयला। कुंकळे पाझरखणी वाठारात रेड्यान एका दादल्याचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात पाझरखणी वाठारांतलो रवींद्र गांवकार ह्या तरणाट्याक दुर्दैवी मरण आयले। देखून रान खात्यान ह्या रेड्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। कुंकळे पाझरखणी वाठारांतल्या रवींद्र गांवकाराचेर रेड्यान हल्लो केल्ल्यान ताका दुर्दैवी मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रवींद्र गांवकार आपल्या म्हशींक चरोवपाक सोडटालो तेन्ना रेड्यान धांवत येवन फाटल्यान ताच्या मानेचेर शिंग मारले। ह्या हल्ल्यात रवींद्र गांवकार गंभीर जखमी जालो। उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना दुर्दैवी मरण आयले। थळावे सांगता ते प्रमाण हो रेडो खंय फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान गांवांत धुमाकूळ घालता, दर मनशाची फाट घेता आनी आयज ह्याच रेड्यान एका दादल्याचेर हल्लो केल्ल्यान ताका जीव वगडावचो पडलो। तेन्ना संबंधीत प्रशासनान ताचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। रेडो येवन आमकां त्रास करता म्हणून गांवच्या भुरग्यांनी आमी वचोन तरी म्युनिसिपालिटी आमगे केअर घेना। कंप्लेंट खंय केल्ली तुमी? म्युनिसिपालिटीन केली। ती कंप्लेंट घेना आमी कितें कशें करतले सांग पळोवया। आज कितें जालें हांगा मागीर? आतां येवन रेड्याक असं पळयतालो मशीन, ते मशीन करता वयल्यान खंयच्यान येवन धांवत येवन तेणी उडी मारली आनी तेका सामकें फाळून सगळें उडयलें गेलें। काय ना आतां काय ना मनशान ना तो अशें म्हणून मातशें म्युनिसिपालिटी लोकांनी तेंका मातशें केअर घे म्हणून। कितें जाल्यार आमच्या गांवांत लोकांक केअर घेयना, ते आमकां नळा बील लायटी बील फारीक करना, रोखडें दारां येता बिलां घेवन आमच्या। हें कितें गेलें? काल फॉर्मान हाडून दिले, कित्याक पासून दिले ते आमकां खबर ना। म्हणटा हो रेड सगल्यांक मारपा येता? सगळ्या बायलां शेतां वचोन दिना, दादल्या बाचोडां कोण्णा शेतां वचोन फाटीं लागता आमगे। तरी आमगे भुरग्यांनी वाड्या गांवाऱ्या भुरग्यांनी वचोन सगळ्या कॉम्प्लेन असो रेडो जाता म्हणून, त्रास करता म्हणून, तरी ह्या भुरग्यांक म्युनिसिपालिटी केअर घेयना। म्हळ्यार सकाळ म्हणे तो भुरगो रेड्या बरें हिंग पावलो, सोडपाक पावलो म्हणटकूच तो एक अननोन मनशां गेलो, रेडो हिंग येतालो आनी सुमार मोरलेस 2 म्हयने जालो तो हिंग आसतालो। अजिबात आज कितें जालें, तो वयता आसता थिंग गेलो आनी तो थिंग भुरगीं पाव केना, तो रेड येयलो तो तेजे गवट्याचे माल हिंग आसा, तेजो रगत थिंग आसा। आतां तेका 108 आपलो आनी एम्बुलन्स आयलो, आतां मडगांव हॉस्पिटलांत पावच्या मात तो एक्सपायर जालो। सो हांव म्हणटा आज 2 म्हयने जाले हे रेड्याची कोणाची हॉस्पिटल सोदना जाल्यार हांव मागता ह्या एनिमल हजबेंड्री कडेन मागता की प्लीज आय बी आर रिक्वेस्टिंग यू कायंडली दोराय तेका वराय ना जाल्यार कोण व्हरून मारे, तो लोकांक शेतां वचो दिना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।